सनबर्न इव्हेंट असतो स्टार्ट झाला असो वागातोर वाठारांत आणि ह्या सनबर्न इव्हेंटा लागून आमचे टोटल डिस्ट्रिक्टाचे अंडर द सुपरविजन ऑफ SP नॉर्थ श्री नितीन वासन सर आणि आमचो सब डिविजनल ऑफिसर दळवी सर यांच्या अंडर हांगा सगळं बंदोबस्त पुलीस बंदोबस्त असतो तो सगळे आम्ही मॅनेज करता. आणि काल रात्री एक आमकां इन्सिडंट असो रिपोर्ट जालो की बॉक्स ऑफिस टिकेट सेल करता थंय बॉक्स ऑफिसांतल्यान तेंचेच काम करता तेच एक 5 जाण भुरग्यांनी तेंचे पासीस चोरले म्हणून. सो ते चोरले तेंचे वॅल्यू अरावंड आसा एप्रॉक्सिमेट 82 lakhs आणि तेंच्यांनी रातची येवन आमकां कंप्लेन दिली. इमिजिएटली आमी एक्शन घेवन आमची टीम फॉर्म करून ते 5 जाण भुरगे कोण आसा ते आयडेंटिफाय केले आणि तांकां अरेस्ट केले आणि तांचे कडल्यान आमी अरावंड 60 lakhs worth rupees passes ऑफ डे 1, डे 2, डे 3 ऑफ डिफरंट टायप्स ते सगळे आमी तेंचे कडल्यान रिकवरी केले आसा. तांकां राती आयज अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट केला, सकाळचे तांकां कोर्टान प्रोड्यूस केला आणि सद्या तांकां 14 days ज्युडिशियल कस्टडी तांकां घातली आसा. सर इव्हेंटार कितें तरी नॉयज पोल्युशन जालां अशें आयकूंक येता पूण तातूंत कितें सत्य आसा तुमी सांगचें. नॉयज पोल्युशन आसा हें आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टाचे हेजे ऑर्डरी प्रमाणे सुपरवायज जाता. डिफरंट कमिटीज फॉर्म केले आसा आनी त्यो डिफरंट कमिटीज आसा त्यो आवरली रिपोर्ट दिता. सो कालच्या सनबर्नाचो फर्स्ट डे इव्हेंटान कांयच वायलेशन तरी आमकां नजरे आयली ना. थँक्यू सर.